जिवीत आनी मरण आसात, विचून काडीत तें मेळटलें. आयच्या सेवाधर्माचो विशय हो जिवीत आनी मरण. भाव भयणीनो, आमी सगळीं जिवी आसा आनी जिवी आसतना थोड्यांनी आमी तें विचून काडीत आसतना जिवीत आमकां देवान दिलां देखून आमी जिवी आसा. थोडीं जाणां मरपाक सोदतात, कित्याक ह्या संवसारान जियेता आसतना जें कितें घडटा आमच्या जिवितान तें सोसूंक जायना, मरपाक सोदतात. जिवीत आनी मरण. एक 10वे वर्गाचें चेडूं तें पास जाल्लें, फेल जावंक ना. गरीब, ताचो बापूय एक कुली, आनी कुलीची सर्वीस करून ताणें आपले धुवेक वयर काडलोली. माय पयलीं सोंपलोली आनी अकस्मात बापूय मेलो. बापूय मेलो कित्याक ताचो लिवर फेल जालो, सोरो पियेतालो. बेबदिकायेन ताचो बापूय मेलो. आनी असल्या वेळार हें चेडूं चिंतपाक लागलें, आतां म्हजें कितें जातलें, कोण पळयतलो म्हाका. त्या पासत बापायचे फाटल्यान आपणाक आनीक जिवीत ना देखून तांच्या घरा लागीं जी नदी आसा थंयसर आपूण वचून जीव सोंपयतलें. कित्याक हेच नदींतलें एक पावटी ताका ताच्या बापायन साल्वार केल्लें बुडटा आसतना. म्हणटच थंयच वचून आपूण आपलो जीव सोंपयतलें म्हणून हें 10वे वर्गाचें चेडूं जीव दिवपाक गेलें. थंय पावलें तेन्ना ताणें पळयलें नदीचे देगेर एक नुस्तें फडफडटा. उदकाच्या भायर तें फडफडटालें. हे चेडवाक त्या नुस्त्याचे चुरचुरे दिसले. त्या नुस्त्याक ताणें आपल्या हातान काडलें आनी पोत्तून उदकान सोडलें. आनी त्याच वेळार भाव भयणीनो, ह्या 10वेच्या वर्गाच्या ह्या सुपुल्ल्या चेडवान निर्णय घेतलो, ना, हांव मरचें ना, हांव जियेतलें. आय वील नॉट डाय, आय वील लीव. आनी त्या दिसाक दुसरोय आनीक एक निर्णय घेतलो. आमच्या गांवांत जी बेबदिकाय चलता, ते बेबदिकायेचेर आड झुजपाक म्हज्यान जाता तितलें करतलें. हे चेडवान विचून काडलें. जिवीत आनी मरण दोनी ताचे मुखार आसलीं. जिवीत विचून काडलें आनी त्याच बरोबर जिविताचेर जें कितें आड वेता ताचेर आपूण झुजतलें म्हूण विचून काडलें. आयचीं वाचपां भाव भयणीनो आमकां आमची नदर खेरीत भाशेन हे दिशेन मारूंक आपयता. सिराकाच्या पुस्तकान आमी खेरीत भाशेन आयज आयकलां हेंच, जिवीत आनी मरण तुमचे मुखार दवरलेलें आसा. कितें जाय तें तुमी विचून काडात आनी विचून काडटा तें मेळटलें. आनी खरेपणी आमी हें पळयता, आमच्या जिवितान जेन्ना आमी मरण विचून काडटा तेन्ना आमकां मरण मेळटा. मरण विचून काडप म्हणल्यार घडये स्विसायड न्हू, पूण जे भाशेन आमी जियेता, आमचें जिवीत जियेता आसतना ज्यो वस्तू आमी खाता पियेता, ज्यो वस्तू आमी करता आमच्या जिवितान, जीं चिंतनां आनी आवंडे आमच्या काळजान आमी घेवन आसा, ताचेर धरून आमचें जिवीत आसा. थोडे पावटी आमी जिवी आसा पूण मेल्लीं कशीं आसा. जाल्यार आमकां सिराकाचें पुस्तक खेरीत भाशेन ह्या आयच्या वाचपान उगडास करता, आमी खोटेपणाच्या मार्गार चलोना जावं सारक्या मार्गार चलूं. आनी सारक्या मार्गार चलपाक आयज शुभ वर्तमानांतूय जेजू ही समूर्त जी दिल्ली आसा ताचेर नदर घालता. दोंगरावेलें प्रवचन जेजूचें. आनी ह्या दोंगरावेल्या प्रवचनान जी समूर्त देवान दिल्ली मोइजेसा वरवीं प्रवाद्यां वरवीं, ती जेजू परतून तांकां उगडास करता. आदीं तुमकां सांगलेलें आसा, समृतीन सांगलेलें आसा. आतां जें कितें आयज आमी वाचलां ती नवी आज्ञा न्हू. नवी आज्ञा जेजू दिवन म्हणटलो, नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. जाल्यार ही समूर्त जी दिल्ली, हे समृती विशीं जेजू सांगता तेन्ना ती जिविता पासत दिल्या हें कळयता. आनी जें जें कितें जिविताचेर आड वेता तें सोडून दिवंक आनी जिवीत सांबाळटा तें धरूंक आपयता. सिराकाचें पुस्तक 10 मानामेंताचोय उगडास करता. जेजूय ह्या 10 मानामेंताचो उगडास करता. तुमकां 10 मानामेंत कळटात? 10 कमांडमेंट्स आहा, उगडास आहा. कुमन्यांव घेता तेन्ना आमी शिकलेले 10 कमांडमेंट्स, 10 मानामेंत. थोडीं जाणां म्हणटात फादर कोंकणीन जायना, इंग्लीश म्हणो. जेन्ना टेस्ट घेता आमी, आय डोंट नो कोंकणी फादर, इंग्लीश जावं इंग्लीश जावं कोंकणी जावं हिंदी, खंयचीय भाशा जावं 10 मानामेंत उगडास आसात.
क्रिज्म घेवपाक परतून येता तेन्ना तशेंच जाता. कुमन्यावांक शिकलोलो पूण क्रिज्म घेवपाक पावता म्हणल्यार विसरला. मातशें ह्या वाटेन त्या वाटेन जाता फादर, ते एशी तेशी पडटा. 5वो आहा तो 6वा वयता, 6वो आहा तो 7वो येता. बरें, तरी पूण 10 मानामेन जाणा शीक. 10 मानामेन घेतले, क्रिज्म घेतलो. क्रिज्म घेवन गेलो मागीर परतून. काजराचे दोतनीक येतात परतून. 10 मानामेन जाणा फादर क्रिज्माक शिकलोलो, मातशें रिवायज करपाक जाय आतां. अकोल आनी न्हवरो दोगूय जाण 10 मानामेन रिवायज करतात दोतोनीक येता तेन्ना. मागीर लग्न जालें, काबार जालें. आतां जरी तर लग्न जावन विचारल्यार कितें म्हणटलीं काय, तुमी आहात वाडलोलीं, लग्न जाल्लीं, आवय बापूय थोडीं केंस पिकले, 10 मानामेन जाणा. फुडें थोडीं म्हणटलीं फादर बाय हार्ट म्हणपाक मातशें त्रास आहा, पूण 10 मानामेन जाणा. जाल्यार 10 मानामेन जाणा ताचेर सिराकाचें पुस्तक आनी जेजू आपल्या शुभ वडतो मनान तशेंच बागेवन पावलूय आमकां नदर घालपाक आपयता. आनी हे 10 मानामेन भाव भयणीनो आमकां जिवीत दिवपाक जरी तर आसात जाल्यार खरीत भाशेन ते 2 खांब्यांचेर धरलेले आसात. 2 प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ रेवरन्स एंड प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट. मान दिवप आनी रेस्पेद दिवप. रेवरन्स म्हणटा ते खरीत भाशेन आमी देवाक दिता. देखून पयले 3 जे मानामेंट आसात ते देवाक हो मान दिवपाक आमकां आपयतात. खुद देवाक मान दिवप, देवाच्या नांवाक मान दिवप, देवाचो दीस जो आसा त्या दिसाक मान दिवप. आनी देवा विशीं हे 3 मानामेंट उलयतात तेन्ना ताका लागून रोखडोच 4थो जो आसा तो आमकां आमच्या आवय बापायक आनी वडिलांक देवा सारकीं करता आनी आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवपाक आपयता. म्हणटच 4 पयले आसात ते ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेवरन्स, मान दिवप. उगडास धरपाक सोंपें न्हू, मान दिवप. ताच्या फाटल्यान जे आसा ते रेस्पेद दिवपाक आपयतात. रेस्पेद कोणाक? पयले सुवातेर आपणाकूच रेस्पेद दिवपाक आपयता आनी दुसऱ्याक आपल्या आनी पेल्याच्या जिवाक रेस्पेद मान दिवप. आनी आपल्या आनी पेल्याच्या जिवाक रेस्पेद मान दिवप म्हणल्यार देवान जें आमकां दिलां तें मानून घेवप आनी तें राखप. हें जिवीत राखूंक खरीत भाशेन भलायकी सांबाळप. आयच्या दिसाक हो भलायकी प्रेशितायेचो दीस आमी मनयता आसतना आमची भलायकी सांबाळप ह्या मानामेंटांत येता. फकत भलायकी कुडीचीच न्हू, आमची मनाची, काळजाची म्हणजे आमच्या चिंतनाची, आमच्या आवंड्यांची ही बीन गरजेची. ह्या पासत आमचे जण एकल्याचें प्रमाणीकपण आसा, पर्सनल रायटियसनेस आसा तें सांबाळचे पासत आमची चिंतनां, आमचे आवंडे नितळ जावपाक जाय हें आमकां सांगता. त्या उपरांत रोखडीच आमच्या मुखार येता सोशल जस्टीस. सोशल जस्टीस म्हणटा तें आमच्या 10 मानामेंटांत आसा. आमी हे मानामेंट म्हणटा आसतना म्हणटा चोरूं नये, फोटी मारूं नये. जाल्यार ही सोशल जस्टीस. दुसऱ्यांचें चोरप, दुसऱ्यांक फोटी मारप, दुसऱ्यांचें नांव पिड्ड्यार करप, तूं समाजान अनीत करता. जाल्यार अनितीचेर आड आमी जर तर वेतांव जाल्यार 10 मानामेंट आमी मोडटा. आमी जरी तर दुसऱ्यांचें चोरून खाता. आतां आयज आमी सुरवातेक खरीत भाशेन मागलां आमचे सवेंची अनीत घडटा. सरकारी मनीस जे आसात वो सरकार आसा आमचेर आयज अनीत करता. सेंट्रल गव्हर्मेंट आमचेर गोंयकारांचेर अनीत करता डिव्हलपमेंटाच्या नांवान. कर्नाटकाचो गव्हर्मेंट आमच्या गोंयचेर अनीत करता. आमची नदी आहा ती त्या वाटेन वडून वो डॅम्स करून जी जुंयतावन आमची मादेई नदी सुरू जाता ती आडावन आमचेर अनीत करता. उगडास केला आमी. तशेंच आमी उगडास केला डबल ट्रॅकिंग वावर जो चलता वेलसांव खरीत भाशेन ह्या दिसांनी चलता. पेपरांचेर वाचून तुमी जाणात, न्यूजांतूय आसा. हो लोक आजून पासून शांततायेन मागता परतून परतून बंद कर म्हूण. आमचे प्रायवेट प्रॉपर्टीन हे नाका म्हणटा, अनीत आमचेर करी नाका म्हणटा. पूण हो रेल्वेचो वावर करपी रेल विकास निगम लिमिटेड आसा ते आजून पासून दादागिरी चालूच आसा. आमचो सरकार, गोंयचो सरकार ओग्गो तोंड बंद करून आसा, जाप काडिना, येवन सांगिना. हो लोक आहा तांकांय सांगना तुमी चुकीचे आसात, घरा बसात म्हूण सांगना. आनी रेल विकास निगम लिमिटेड जे बेकायदेशीर काम करतात तांकांय आमचो सरकार सांगना.
म्हणटच आमच्या लोकांचेर ओनीत घडटा. एके वाटेन फोटी आनी दुसरे वाटेन चोरप. आमच्याय घरांनी वा आमचे भोंवतणी असली ओनीत घडटा जाल्यारूय बीन आमी मागलां सुरवातेक. आमच्याच घरान आमचे भाव भयण, आमचे प्रॉपर्टी मॅटर्स, म्हाका चड मेळ्ळें तुका थोडें मेळ्ळें, हेजें चोरून खाल्लें ताचें चोरून खाल्लें. आयज सगळे 114 फॉर्म्स आनी लँड रेकॉर्ड्स आसात ते जायते बेकायदेशीर बदललेले आसात. कोणें कोणाची प्रॉपर्टी विकली आनी खाल्ली, कोणें कोणाक फोटी मारल्यो आनी तांचे लागीं पयशे घेतले, असलें चालूच आसा. आनी जे कोण चोरतात तांकांय जायते फावटी आमचो कायदो आसा तो एके भाशेन प्रोटेक्शन दिता. ओल्ड गोवा बंगलो तो बेकायदेशीर इलिगल म्हणून सगल्यांक खबर आसा, आमच्या सरकाराक खबर आसा, कायदे सांबाळटात तांकां खबर आसा, जे कोणें तें चोरयां केल्लें आसा तांकांय खबर आसा. तरी आसतना आमचो हायकोर्ट म्हणटा नॅचरल जस्टीस टू द रॉबर. जे कोणें चोरला ताका नॅचरल जस्टीस दिवचे पासत इलिगल बंगलो जो डिमॉलिश करपाक लायलेलो तो तांणी रिवोक केलो. तर ओनीत असली भाव भयणीनो चलत आसा. आनीकूय जायते एग्जाम्पल्स आमच्यान घेवपाक जाता जंय ओनीत हे फोटी मारूं नये, चोरूं नये हे मानामेंत आसात ताचेर आड गेल्ले आसात. तेच बरोबर दुसऱ्यांचे वस्तूची, दुसऱ्यांचे बायलेची घोवाची आशा करूं नये म्हणून सांगलेलें आसा. थंयसरूय बीन आमी ओनीत आदारता. पेल्या सवें, दुसऱ्या सवें, दुसऱ्यांच्या घोराब्या सवें. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांचे घोराबे मोडलेले पळयता. कोण कोणाचे बायलेक घेवन गेलो, कोण कोणाच्या घोवा फाटल्यान गेलो. आनी तें जाल्यार तें आतां नॉर्मल म्हणून समजतात जायतीं जाणां. 10 मानामेंत भाव भयणीनो अपडेट जावंक ना, 10 मानामेंत एमेंड जावंक ना. जे भाशेन आमचे कायदे, आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते आमचो सरकार जायते फावटी लेजिस्लेटर्स आसात ते आपणाक फायदो पडटा आनी आपणाच्या मनशांक फायदो पडटा ते भाशेन एमेंडमेंट्स करतात. 10 कमांडमेंट्स एमेंड जावंक ना, ते एमेंड जावचे ना. कित्याक ते देवान दिल्ले आनी देवान दिल्ले जे कायदे आसात ते एक पावटी दिल्या ती देवाची येवजण सदांच तशीच उरता ती. तर ह्या पासत भाव भयणीनो आमकां जिवीत दिवपी कायदे जे आसात ते जरी तर आमी सांबाळूंक सोदिना जाल्यार आमी मरण वेंचून काडटा. थोडी पावटी घडये आमकां दिसत हे कायदे मडीत जाल्यार मरची ना आमी, पूण आमी आमची मरणाची तयारी करपाक लागता. देखून आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन जेजू आमकां ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू आसात त्यो शुभ वर्तमानान सांगता. जीव काडप म्हणल्यार फकत खून करप ओ तांकां मारून उडोवप हेंच न्हय. रागार जेन्ना तूं जाता तेन्ना त्या रागान तुज्यान जीव काडपाक जाता. कित्याक ह्या रागान तूं वायट उतरां उलयताय, ह्या रागान तूं कोणाचें पाड घालताय, कोणाचें उदक बंद करताय, रागान करता. राग थोडे फावटी बरो हेंय बीन आमकां बागून पावलू सांगता, आमकां जेजूय सांगता, दाखयता आपल्या जिवितान. जेन्ना देव मंदिरान ते सगळे वायट करताले जेजू रागार जालो. तरी आसतना ताका पातोक जावंक ना. जायते फावटी आमी आमच्या घरान कितेंय वायट करता जाल्यार आमची आवय बापूय आमचेर रागार जातात. म्हाका उगडास आसा, हांव धाकटो आसतना हांव आनी म्हजी भयण खेळटालीं ती रॉकेट्स घेवन दिवाळेच्या टायमार. आनी ते खेळटा आसतना रॉकेट वयर उडयल्ले ते सकयल पडचे बदलेक वयर आमची शोकेस आसा ताचेर पडली. आनी तेन्नाच आमचो डॅडी तारवोटी भायली फॉरेन क्रॉकरी घेवन आयिल्लो, आमच्या घराक सोबाय हाडटाली आनी ती शोकेशीन आसली. आनी आमचें रॉकेट वयर पडलें देखून म्हजी भयण आनी हांव दोगूय जाणांनी बरीशी ट्रीक काडली. हांव धाकटो, भयण म्हज्यान मातशें व्हडली. म्हणटच शोकेशीचें देर उगडलें आनी ते शोकेशीचे जे कंपार्टमेंट्स आसात ताचेर पांय दवरून हांव वयर चडलो रॉकेट काडपाक. आनी रॉकेट काडटा आसतना रॉकेट हातीन घेतलें आनी रॉकेटा बरोबर सगळी क्रॉकरी घेवन शोकेस घेवन सकयल पडलो. इतल्या त्रासांची, कोश्टांची आनी बरी आपुरबायेन आमच्या डॅडीन हाडलोली तारवार थावन. डॅडी रागार जालो, आमकां घरांतलींच भायर घातलीं दोगांयकूय. रातचो वेळ आनी दोगूय जाण भायर. मागीर सोदूंकूय आयलो पत्तून आनी पत्तून हाडली आनी गोंडे घातले नाचणे आनी ताचेर दिमी घालपाक लायली आमकां. रागान सांगलें. पूण तो राग आमकां वायट करपा सारको राग न्हय आसलो.
तो राग आमकां देख शिकोवपाचो आसलो. दिमी घालून जाली, पांयांक फोडे येयले मातशे, त्या उपरांत काबार, मागीर परतून आहलें तशेंच. त्यो क्रॉकरी कितें जाल्या म्हूण खबर ना, पूण डॅडीचो राग मागीर गेलो. पूण हो राग जो आसलो तो आमकां वायट करपाचोय नासलो आनी न्हय म्हूण दुसऱ्या दिसाक दवरपाचोय नासलो. दुसऱ्या दिसाक इस्कॉलाक वता आसतना पॉकेट मनी आहा मरे, हें चाललें डॅडीन. म्हणटच आमचे डॅडी, आमची मामी जेन्ना आमचे राग दवरतात तो पातकी राग न्हू, पूण पातकी राग खंयचो? तुका राग येयला आनी तूं रावता ताचो द्वेस करपाक, रिवेंज घेवपाक रावता, काळजान भितर घेवन रावता. कितलीं वर्सां जालीं उमकें म्हणलेलें, तेन्ना कित्याक म्हणलेलें दाखयता आतां, आजून पासून दाखोवपाक रावतात आनी जिवीत पिड्ड्यार करतात. दुसऱ्यांचेंय जिवीत आनी तुजेंय जिवीत पिड्ड्यार. कित्याक? तुज्या रागाक लागून. उलयनात, जाप करनात एकामेकाक राग दवरून, म्हणटच तूं जिविताचेर आड वेता. भलायकी पिड्ड्यार, हायपर टेन्शन जाता, मागीर आल्सर्स जातात, कुडीची भलायकी बिगडटा. कित्याक? आमचो राग जो आसा. ह्या पासत जेजून खेरीत भाशेन तो राग काडला. जीव काडप म्हणल्यार हो राग धरून आसा, आदल्यो वस्तू घेवन आसा, तुका माल आनी दुसऱ्यांकूय माल. आमची नदर निवळ दवरपाक आपयता. दुसऱ्यांचे पोतीचो, दुसऱ्यांचे पोतिनीचो, दुसऱ्यांच्या चेडवांचो, दुसऱ्यांच्या चेड्याची आशा धरनाका हें सांगता. आनी ही आशा दवरप हें पातक म्हणून जेजू किरीत भाशेन दाखयता. परदुवार करप म्हणल्यार फकत कुडीचें पातकूच करपाक जाय अशें ना, पूण त्या वाटेन जितलें कितें वता आमच्या चिंतनांनी, आमच्या आवंड्यांनी, तेंय त्याच परदुवाराच्या पातकाक लागता. हेंय आमकां जेजू आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान किरीत भाशेन सांगता. सोपूत घेवं नाये, वो सोपूत निबेल मोडू नाये म्हणलेलें पयलें जाल्यार जेजू किरीत भाशेन सांगता सोपूत दीच नाका. आनी आजून पासून आमी जाणा ह्या सोपुतांक लागून आमच्या गोंयांक कितें जाल्लें आसा तें. जे आमदार जावपाचे आसले, कॅन्डिडेट्स आसले, ते मंदिरांत वचून, फुरसाशी वचून, इगोर्जांची वचून, मस्जिदांची वचून ओत घेतलेले. सोपूत मोडलो सोपूत. आनी तांणी सोपूत मोडला तेन्ना तेच न्हय, आयज आमीय कश्टवता, परजाय कश्टवता, तेय कश्टवतात, तांच्यो फामिलीय कश्टवतात. तें कडेन सगळें पेपरांचेर, न्यूज पेपरांचेर येयना, पर्सनल तें. पूण जो कोण असलो सोपूत घेता आनी मोडटा तांकां सुसेग ना, आनी तो सुसेग मेळचोय ना. ज्या मेरेन जो सोपूत दिलोलो तो पाडिना त्या मेरेन तो सुसेग आसचोच ना. खंयच्यान ना जाल्यार खंयच्यान पाड पडत रावतले. तर भाव भयणीनो, ह्यो वस्तू आमी मनान दवरूंक गरज. आमची भलायकी म्हणटा तेन्ना न्हयच फकत कुडीची, पूण आमची भोंवतण जी आसा, आमची इकॉलॉजी आसा, आमचो एनवायरमेंट आसा, ताचीय भलायकी सांबाळपाक गरज. आमचे व्हाळ आसात, नदीक पावतात तसले, तांची भलायकी सांबाळपाक गरज. आमचे चिकले कांय बऱ्योशो चड झरी ना, थोड्योश्यो झरी आसात. आहा त्यो आतां हेल्दी, आसोय झर आहा, हेल्दी आहा. कितें जालां ताचें? आमची कांय बरी धाकटीं धाकटीं तळीं आसात, टँक्स, सगळ्यो इंटरकनेक्टेड आहात त्यो बरे भाशेन, तितून आमचो कचरो वयता. आमचे नालाज वयर सावन येतात ते झरी लागीं तावन आमचे नदीन वयतात ते चड नात, धाकटेशे आसात. पूण वचून पळयात कितें पडलेलें आसा तातूंत. वचत जाल्यार नाकाक धरपाक पडटा. कित्याक? कोणें घातलां? आमी ही भलायकी आमच्या नदींची पिड्ड्यार केल्या. आनी आमच्या नदींची भलायकी आमी जेन्ना पिड्ड्यार करता, आमचे किचन वेस्ट, आमचे टॉयलेट वेस्ट तितून वेता. तरी पूण आमी बोळ मारता आमकां भलायकी जाय, आनी आमी मागीर स्किम्स आसात तांचे फाटल्यान धांवता. सरकार आमकां आतां हेल्थ स्किम्स काडटा, आयज एक उक्ती जाल्या, आनी लोक धांवता ह्यो स्किम्स घेवपाक, हेल्थ स्किम्स. पयलीं आमची भलायकी पिड्ड्यार करया आनी मागीर स्किम्स घेवया. भलायकी पिड्ड्यार जाल्यार तांकांच मेळटा त्यो स्कीम, भलायकी पिड्ड्यार जावंक ना तांकां मेळना. म्हणटच स्कीम जाय जाल्यार भलायकी पिड्ड्यार कर पयलीं. हें आयज आमचें धोरण जालां भाव भयणीनो. आनी त्यो स्किम्स आमकां येता म्हणल्यार मनीस मेलो, तो आख्खो प्रोसेस करता म्हणल्यार हें फॉर्म भर, तें फॉर्म भर, हाका इन्फ्लुएन्स मार, ताचें इन्फ्लुएन्स मार, मिनिस्टराचे पांय धर, MLAचे पांय धुव, हें सगळें करता म्हणल्यार जी भलायकी आमी ते स्किमीक लागून पिड्ड्यार केल्ली आहा ती भलायकी काबार आनी जिवितूय काबार. फंडान वचून जाल्या उपरांत घडये मागीर स्किम्स पास जावन येतल्यो. जाल्यार भाव भयणीनो, आमी आयज हो निचेव करपाक गरज. त्या भुरग्या भाशेन
जाणें आपलें जिवीत एके भाशेन ओगडायल्लें, नाका जियोवपाक, म्हजो पाय मेलो, कोण ना म्हाका, हें चिंतून तें चेडूं आपलो जीव सोंपोवपाक गेल्लें. आमी सगळीं जीव सोंपोवपाक हें करता तशें न्हू, पूण नको आसतना आमी विचून काडिनासतनाय आमी विचून काडटा आमचें जिवीत पिड्ड्यार करूंक. जेन्ना आमी नाका जाल्ल्यो वस्तू खाता, जे भलायकेक आमकां बरें पडना, आमकां खबर आसा फास्ट फूड सद्दांच भलायकी पिड्ड्यार करता खबर आहा, तरी पूण खातात, कित्याक बरें लागता, टेस्ट बरो लागता. सोरो आमच्या जिविताक वायट, पूण तरी पूण आमी म्हणटलो सोरो जिविताक बरो, आनी सोरो तरी पूण पियेतले. आमचे लिवर पिड्ड्यार, कोणाचे किडनी पिड्ड्यार, भलायकी पिड्ड्यार जाता म्हण जाणा आसतना आमचें खावप, जेवप, पिवप, भाव भयणीनो आमी सांबाळिना, भलायकी पिड्ड्यार. सृश्टीक आमी कितेंय वायट करीत जाल्यार, आमची भोंवतण आसा ताका कितेंय वायट करीत जाल्यार, झाडां पेडाक वायट करीत जाल्यार, वो जनवारांक वायट करीत जाल्यार आमचे भलायकेचेर प्रभाव पडटा, हें आमी जाणा. कोवीड-19 जो जाल्लो तातूंत कितें भोगलां तें आमी सगळीं जाणा. तरी आसतना आजून पासून आमची मनाचें मन बदलप जायच ना. आतां सगळें सारकें जालें, परतून आहली थिंग त्याच रेबडान परतून आसा. म्हणटच आमचे भलायकीचे कॅर आमी घेनात, मरणाची वाट चलता. ह्या पासत ह्या चेडवा लागीं शिकुया. जीव दिवपाक गेल्लें खरें, पूण एक जिवीत सांबाळपाक ताणें एक ल्हानशी करणी केली. तें फडफडटा त्या नुस्त्याक उदकान घालता आसतना आपलो निर्णय घेतलो, ना हांव मरचें ना, आय डोंट वॉन्ट टू डाय, आय वॉन्ट टू लीव. आनी आय वॉन्ट टू लीव म्हणटा तेन्ना फकत बेश्टेंच आपणाचेच पासत न्हू, जें कितें वायट घडटा भोंवतणी, जिविताचेर आड वेता, ताचेर आपूण एक्शन घेतलें हो निर्णय घेवन. तर आयज आमी निर्णय घेवपाची गरज आसा. आमी सद्दां येयलीं, बसलीं, गेलीं, आमचे वॉट्सॅप उक्ते केले, सोशल मिडिया उक्ती केली, इल्लोसो न्यूज वाचलो, मिम्स येतात ते करीत भाशेन वाचले, खुशाल जालीं, मिम्स आसात ते फॉवर्ड केले, आनी एक दिसाची मजा केली, जालें काबार. जाल्यार ह्यो वस्तू आमी आतां कुशीन दवरून ह्या आल्ताराचेर आतां होच जेजू येता, जो आमकां खरें जिवीत दिता. आमकां आज्ञा दिल्यात त्यो आमकां जिवीत मेळचे पासत आज्ञा दिला. तो जेजू आतां ह्या आल्ताराचेर, ह्या उंड्या सोऱ्याचे बदळणेन, व्हडांतली व्हड मिलाग्र, सदांच म्हणटा हांव, विस्वास धरया. खरेंच ही व्हडांतली व्हड मिलाग्र ह्या आल्ताराचेर जाता, ती आमकां भलायकी दिवपाक, आमकां जिवीत दिवपाक. जेजू खुर्सार मरून आपलें रगत वारून आमकां जिवीत दिवचे पासत ताणें तशें केलां. जाल्यार ह्या आल्तारार हीच बेटवणी परतून आमी हाजीर करता याज्ञिकांच्या हातांतल्यान. जाल्यार ह्याच जेजूक घेवन आमचें जिवीत सांबाळूंक, एकामेकाचें जिवीत सांबाळूंक, देवाक फावो तो मान दिवंक, पेल्याक फावो तो रेस्पेद दिवंक, आनी हे भाशेन जिविताचे जे घडितां आसात तीं बांदून हाडूंक आमकां कृपा मागुया.